पाडेली सत्तरी गांवांतल्यान जो रस्तो पासार जाता तो वाळपय आनी सांखळे मतदारसंघाक जोडटा. मात हो रस्तो गांवांतल्यान गेल्ल्यान आनी रस्तो अशीर आशिल्ल्यान थळाव्यांक कांय प्रमाणात त्रास जाता. ह्या रस्त्याक थळाव्यांचो विरोध ना, मात थळावे पर्यायी रस्तो गांवांत जावचो म्हण मागणी करतात. आरडेक्स गोवा खातीर पाडेलीचे निलेश परवार. आता पळय हांगा आमच्या सरकारान ह्या जो फाटल्या फावटी पूल व्हडलो बांदल्या कारणान आमचो हांगालो गांवांतलो रोड बारीक आसा. गाडयो बिडयो व्हडल्यो येता ह्या वटेन कळ्ळें न्हू. आनी भुरगीं आमची रोडार आनी आमचें घर रोडार आसल्या कारणान तांकां आमी हें करूंक शकना, 24 वरांक आमी तांकां पळोवंक शकना. ताका लागून आमी म्हणटा सरकाराक मातसो आमचो भायल्यान जर रस्तो काडून दिलो जाल्यार भायल्या गाडयांक वचपाक मातशें बरें पडटलें. तुका आमी हांगा आतां पळय ह्या 4 दिसांक हांगा 4 एक्सिडेंट जाले. आमी आतां दिसभर आतां आमी आमच्या पोटा फाटल्यान वचपाचें काय भुरग्यां कडेन रावपाचें तें कांय कळना. पळय तुका हांव आतां टोटल आतां पळयता आतां 3-4 दीस जाले 4 एक्सिडेंट जाले सामके. हांगा आमची बारीक बारीक भुरगीं आमकां नंबर बरोवन दिता गाडयांची, हांगा एक्सिडेंट जाता अशें तशें. आतां भायर जातलो आमचें घर मेन वता रस्त्यार हांगा. आनी म्हाका जर दिसता सरकारान आमकां भायल्यान हांकां रस्तो दिलो जाल्यार एकदम बरें जाता. रातच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता पळय ह्या रस्त्याक हांगा वयर सुटना. आमकां तांकां बॅटरी दाखोवन दाखोवन परत पुलाक धरून त्या वटेन वाळपूचो रोड दाखोवचो पडटा. आनी स्कुलूय हांगा रस्त्यारूच जाल्ल्या कारणान स्पीड ब्रेकरांचे सांगलेले ते बी आमचे कांय स्पीड ब्रेकर जावंक ना. हांव स्कुलाचो PT अध्यक्ष आहा आनी ते 4 वर्सां पयलीं घातलेले ते बी अजून कांय जाल्ले ना. ताका लागून स्पीड ब्रेकरांची एक गजाल. आनी आमकां हो बरो बारीक रस्तो आसा म्हणून भायरसून जर काडलो जाल्यार आमकां कांय टेन्शन जावपाचें ना.